ये देखो गाइस, ये है वीके ब्लॉग गोवा अपना, और ट्रिपल सीट पानी के अंदर मन पडले रहा है गो बाबा. हांवें चिंतलेले ते गाडयेचे पॅनल पेंट घातले म्हणून, आमचे डॉक्टरांपैकी कितें केले ते. लेकिन तुम गाड़ी तो देखो एक बार, वो दिन लाया था जब गाड़ी डायरेक्ट फंसी थी ना, पॅनलूच कितें केले, पॉलिश केली आणि काढलो जोरो. 45 जोरात ना पळय. 45 चली है गाड़ी. वाह वाह भाई वाह. राहुल, यो वयलो लोगो हा तो कसो दिसता तुका खबर हा? ही पेट्टा ती एका लायटूय हा, खबर हा तुका? हय, राव दाखयता. बरें दिसता न्हू? मस्तीखोर गोवन्स आमचो यूट्यूब लोगो न्हू रे. आनी गायस हे पळय, एकान हरशी खिये मारून न्हू जॉईन करूंक जाय. आमी न्हू एका कितें केलां सांग, ती डबल स्टिकींग टेप येता पळय, तेतूर ही दसयल्या. ते केन्ना पडात बिडात जाल्यार कांय गॅरंटी ना, तशें पडची ना. बरें घट आसा हे. आनी अवीक न्हू हांगासर ड्रील मारून होल मारपाक नाका आसलो भिंतीक, त्या खातीर अवीन असो दसयला. हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशी आसात तुम्ही? आय होप ऑल आर फिट अँड फायन. आणि येस, आयज न्हू भायर पडटा घे म्हणून पावस. आमचे गोंयकार भाव जे गोंयांतल्यान आमची व्हिडिओज पळयता तांकां खबर आसा की कितलो पावस पडटा पळय तो भायर. इतलो पावस पडटा पळय तुमकां सांगू शकना पळय तो. आणि ह्याच निमतान न्हू तुमकां हांव एक पावरफूल व्हिडिओ घेवन येयलेलो आसा. आतां वचा आनी तो व्हिडिओ पळया, तुमकां खूब लायक जातलो. एक आमचे मेमरीज त्यो अमेझींग सारक्यो, ज्यो खाजी आमी घातल्यात खबर आहा. आयच्या डेटीन भुरगे घालतात पळय, त्यो आमी 2 वर्सां 1.5 वर्स पयलीं घातल्यो खाजी. सो आतां तुमी पळयात. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. और आज मैं थोड़ा अपनी ओला लेके बाहर घूमने के लिए आया था, और गोवा में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, और उसके वजह से पूरा गोवा के जो रोड्स है ना, उनके ऊपर पानी भर चुका है. बहुत हैवी बारिश हो रहा है. हैवी बोला तो बहुत हैवी है. आप देख सकते हो कितनी बड़ी बारिश है इधर गोवा में आज. इधर पानी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा भर चुका है. ये देखो, ओह माय गॉड. ये देखो गाइस, और अपनी ओला इधर से बिंदास आ रही है. भैंस की आग. कुछ गाड़ी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है. ये देखो, there is not a single issue with the bike. पास हो ना का बस ये वाटतले हांगासर नव्हतोय पुढे. हमारे साथ है वीके ब्लॉग्स गोवा. और क्या हाल चाल दोस्त? ये देखो गाइस, ध्यान रखो. ते बंद पडल्या मरे, हांव कवा सांगू तेका. ए हांगा होते होते लॉक जाता हा गाडी. ये देखो गाइस, दिस इज वन ऑफ द एपिक मोमेंट राइडिंग ओला S1 Pro in water. क्या हाल चाल वीके ब्लॉग? गेले अख्खे उदी.
रीजन है एक इलेक्ट्रिक बाइक। वीके क्या बोलना चाहते हो? भाई ये आंसर आपका बस है एक इलेक्ट्रिक बाइक परचेज करने के लिए। अभी स्कूटर अभी अपना एक ऑटो आ रहा है तो थोड़ा हटाते हैं। वो खेत से पानी आ रहा है पूरा, ये खेत से पूरा पानी आ रहा है देखो, और ऑलमोस्ट ये देखो फुट रहा इतना तक भर गया है, ऑलमोस्ट इतना ऊपर आ रहा है पानी। वाओ, चलो लेट्स गो। ऑलमोस्ट कोई भी पेट्रोल बाइक इधर आ गया ना तो समझो हो गया कांड, गाडी बंद पडेगी ही पडेगी 100%। उदकान राव नाका, इंजिन घडतले गाडयेचे आनी उदकान राव नाका, भायर काढ गाडी, गाडी भायर काढ नाले घडतले इंजिन। हाँ खरं पेट्रोल गाडी बंद पडटा, पेट्रोल गाडी बंद पडटा, जाऊ बाबा डेंजर मरे। आप बोलते थे कि पेट्रोल बाइक्स आर डूइंग ग्रेट, ये देखो इलेक्ट्रिक ईवी का कमाल। प्रॉब्लेम जातलो काहीच जायना, हायन रावण अर्ध्यावर फोटो काढला, व्हिडिओ काढला। इधर 5000 रुपये, हाँ दोनों साइड से ऊपर को लगा। ये देखो गाइस, ये है वीके व्लॉग्स गोवा अपना, और ट्रिपल सीट पानी के अंदर। चलो लेट्स गो। और मेरे पीछे भी ये देखो, ये बैठा है भाई साहब, क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल, चलो लेट्स गो। बंद पडली रे, बंद पडली रे, जो बाबा। राटा टा 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 राटा टा टा टा। टा 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 राटा टा 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 टा। Dog life, nigga. Dog life. दोस्तों कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी पानी के अंदर नहीं जा पाएगी। आई एम श्योर 1000%। जो हब मोटर का इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसको तो पानी में बिल्कुल मत डुबाओ, ये गारंटी नहीं है, बंद भी पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उन लोग का मोटर सही रहता है पर जो सॉकेट्स रहते हैं चार्जिंग वाले, जो बैटरी के सॉकेट्स, उनका कुछ वाटरप्रूफिंग का गारंटी नहीं है। और एथर तो वाटरप्रूफ है गाड़ी, पूरा एथर लेके गया तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। ओला तो पूरा वाटरप्रूफ है, कुछ है ही नहीं, पूरा का पूरा पावरफुल है बाइक। तो मेक श्योर दैट डू नॉट यूज अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इन वाटर। मैं चेतक के बारे में भी बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट श्योर रिगार्डिंग चेतक, क्योंकि ये अभी तक मैंने टेस्ट किए हुए किसने देखा भी नहीं है, बंद भी पड़ सकती है, कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि क्या बोलती पब्लिक। सो गाइज तुम्ही आमचो ब्लॉग पयला आसतलो न्हू, आमी जी खाजी घातल्या ती फोकाणा केल्यान ती। सो डू नॉट ट्राय दीस, हे पयलींचे आमचे गूड मेमरीज जे आमी केल्लेले तुमच्या वांगडा हांवें शेअर केला आतां। आनी आयज काल कितें आसा जाणा, जे ओला इलेक्ट्रीक लोक घेवंक सोदतात पळय ते खंय तरी न्हू भरपूर प्रमाणान फोंडान पडलेले आसा।
400 500 600 गाडयो न्हू ओला इलेक्ट्रीक सर्व्हिस सेंटराचेर पडलेल्यो आसा. कंज्युमरान घ्या म्हणून केसीस आसा. ही व्हिडिओ घालपाचें कारण कितें जाणाय तुमकां सांगता. म्हाजो खुदचो फ्रेंड EMIचेर न्हू तेणी पयशे 1 रुपया जोडून EMIचेर तेणी ओला घेतली. म्हाका विचारूंकूच ना. घेतली तेजी ओला दुसऱ्याच दिसा बंद पडली. आतां म्हाका एक सांगा, एक मनीस जो मेहनत करता पयशे कमयता तो मनीस इलेक्ट्रीक ओला घेतलो आनी तेजी गाडी मागीर घेतली का 5-5 म्हयने शोरुमान बंद पडटली जाल्यार कितें उरलें? सारकें उलयलो न्हू हांव. सो गायज हेंच तुमकां हांव सांगूंक सोदतां की गाडी घेवं नाकात. म्हाज्या टायमाची गाडी नंबर 1 आसली, पण आयचे जे नेव्यो इलेक्ट्रीक ओला येयल्या खबर आसा, एकदम थर्ड क्लास गाडी. ती घे आनी फाल्यां फोंडान पड. सो ह्या खातीर हांव तुमकां ही मॅसेज दिवपाक स्पेशली आयज हांवें ती म्हाजी व्हिडिओ घातल्या की पळयात म्हणून. हांवें उदकान घातलेली आसा व्हिडिओ. आनी म्हाका कितें प्रॉब्लम येयला गाडयेन आफ्टर दॅट म्हाका कांयच प्रॉब्लम येवंक ना. हांवें गाडी म्हाजी सोल्ड आउट केली, तो पासून घेवन भोंवता. दॅट पर्सन ऑल्सो रायडींग इट इन अ गूड वे. कांयच तेकाय प्रॉब्लम ना. पूण हांव तुमकां कित्याक सांगूंक सोदतां, जे बाबडे मेहनत करतात ते समजता कितें इलेक्ट्रीक घेतले का पेट्रोलाचे पयशे वाचतले. पेट्रोलाचे पयशे वाचपा खातीर कितें करतात, ओला घेतात. हांव ओला घेवं नाका. ओला जाग्यार तुमकां बेस्ट ऑप्शन सांगू, गो फॉर एथर, गो फॉर सिंपल एनर्जी. तुमचे कडेन चडूच पयशे आसा जाल्यार अल्ट्रावायलेट घ्या. अल्ट्रावायलेट कितें बायक ती खबर ना जाल्यार अविनेश बिग बॉय टॉयज इंस्टाग्राम आयडीचेर चेकआउट करा. हांवें घातलेल्यो आसा व्हिडिओज फूल पावर सारके. अंकिताक खंया, अंकिताक बरें ना. अंकिताक बरें फील जायना. रनिंग नोज तेजे भिजले ते न्हू, आनी तेन्ना रनिंग नोज आनी कितें कितें तेंय बरें ना. आमी चिंतलेलें कितें फाल्यां आमचे कॅविनागेर सायबीण आसा, आमी तेंगेर वयतले म्हणून पांयां पडपाक. पण आतां पळोवया कशें कितें तें. फाल्यांचो तर वेदर बरो आसा जाल्यार हांव डेफिनेटली वयतलो. जिवाचेर आसा, जीव कसो पळय तो. पण देवा कडेन पांयां पडपाक न्हू एक अलगूच हें आसता. सायबीण मागीर तर म्हाका आपयता न्हू जाल्यार ती म्हाका कशी करून आपणा कडेन व्हरतली इतली गॅरंटी आहा म्हाका. सो परत एकदां तुमकां सांगूंक सोदता, इलेक्ट्रीक बायक, इलेक्ट्रीक EV, ओला इलेक्ट्रीक स्कूटर लायफान केन्ना घेवं नाका. तुमकां जाय जाल्यार हेजे वयर हांव स्पेशली एक ब्लॉग करता. शोरुमान वचून डायरेक्ट आमी न्हू आमचे भावांनी न्हू खूब व्हिडिओ केल्लेल्यो आसा. कितें म्हणटा ते हिंदीन केल्या लोकांनी, कोंकणीन केल्या. सो न्यूज चॅनलार आसा. सो ते पळयात आनी मातशे मोटिवेट जाया की बाबा ती गाडी घेवं नाका. एक इन्सिडेंट सांगता गोंयचो तुमकां. एक डॉक्टर येता आसतना कितें जालें, रातची 10:30 ड्युटी सुटोन येता आसतना ती गाडी ओला बंद पडली. ओला बंद पडल्यान ओला तेजी स्टार्टूच जायना. आनी त्या निमतान तेणी हेका तेका कॉल मारलो, म्हणजे कंपनीक कांयच रिस्पॉन्स ना. आनी वयता आसतना सुराटे खंय तेका फोकाणां करूंक लागले, हात बीन लावंक लागले. सो ह्यो इन्सिडेंट त्या डॉक्टरान न्हू म्हाका पर्सनली सांगलेलो आसा. सो हांव तुमकां शेअर करता. तुमची भयण, गर्लफ्रेंड, आवय कोण तर चेडवा गाडी चलयता ही ओला आनी ती पयस घेवन वचोंक सोदता, रातची ट्रॅव्हल करूंक सोदता जाल्यार से डायरेक्टली नो. नाल्यार तुमी फोंडान पडलेत म्हणून समज, हांव तुमकां आनी कांयच सांगिना. ती गाडी घे आनी फाल्यां फोंडान पड. सो डोंट बाय ओला इलेक्ट्रीक. तुमकां हें दिता तें दिता करून प्रॉमीस करतलो तो. तुमकां एक सांगता, तुमी तर मेहनत करता, तुमी तर गाडी घेता न्हू, तो पयशे तुमचे सायडीक जाग्यार पडोंक जाय. जस्ट इमॅजीन जे भुरगे आपले लोन काडटा, परत लोन काडटा आनी एक गाडी घेता. आतां स्विगीचें तुमकां सांगता, स्विगीचे डिलिव्हरी मॅन कितें करता, पेट्रोल घालता. आतां एक स्मार्ट मनीस कितें करतलो, चड रेंज आहा ती इलेक्ट्रीक स्कूटर घेतलो आनी ओलाचे स्विगीचे डिलिव्हरी मारतलो, सारकें. सो डिलिव्हरी मारता आसतना तुमकां कितें एक बरी स्कूटर तर मेळना आनी तुवें ती ऑलरेडी EMIचेर घेतल्या जाल्यार ती फाल्यां ती स्कूटर तुका व्हरोन सर्वीस सेंटरार दवरची पडली. 5-5 म्हयने सर्वीस सेंटरार ती गाडी उरतली जाल्यार तुमचे EMI भरतले कोण? ओला भरचे ना न्हू. सो मेक शुअर गायज, ओला इलेक्ट्रीक स्कूटर लायफान केन्ना घेवं नाका. घेता जाल्यार तुमकां खूब ऑप्शन आहा. एथर आसा, सिंपल एनर्जी आसा आनी खूब तरेच्यो अश्यो बऱ्यो गाडयो आसा. सो जस्ट से नो टू ओला. स्पेशली ही तुमकां मॅसेज दिवपाक सोदता. आनी आयचो आमचो खाजी फनी उमेदीत सारको जो हांवें ब्लॉग तुमकां घातला, ब्लॉग खाजी सारको, जाल्यार तो तुमकां आवडला जाल्यार लायक, शेअर, सबस्क्रायब करा. कॉमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओज कशे आसता पळय ते. मेळटा तुमकां एक नवे व्हिडिओ. टिल दॅन बाय बाय. पळयात हां कसो आहा तो ब्लॉग, बेश्टेच स्कीप करूं नाका. आनी येस, खूब जाणांनी म्हाका बरे कॉमेंट मारल्या की हो बोर्ड जो नियॉन बोर्ड आसा तो नंबर 1 दिसता म्हणून. हो केला आमचे गुरू ग्राफिक्स. परत एकदां तुमकां सांगता, नंबर 1 केला. व्हेरी रिजनेबल रेट्स आहा तेज्यो, हायफाय रेटी ना.
जे ताका परवडटा त्याच रेटीन तो करता आनी टायम कांयच घेयना. म्हाका विदीन तेणी 2 दिसां भितर तो बोर्ड करून दिल्लो आसा. बेस्ट सारको काम तेजें आनी इतलो डावन टू अर्थ मनीस हांवें संवसारान खंयच पळोवंक ना. बेस्ट मनीस सारको. आनी तेजी बायल पासून यू नो ताका तेजी बायल आसा शी इज ऑल्सो गूड फॅमिली मेंबर. आमचे एक फॅमिली मेंबर ते. आनी इट फिल्स रियली गूड की वेन दे टॉक टू अस ती आमचे कडेन जेन्ना उलयतात बीन न्हू अंकिताक परत परत विचारता कशें कितें आहाय तूं चॅट करता. इट फिल्स रियली गूड. सो अशेंच तुमी कितें करत जाणा म्हाज्या चॅनलाक लायक करा शेअर सबस्क्राईब करा आणि मेळटा तुमकां ते व्हिडिओन. बाय बाय.